हा जो स्मशानभूमीचो कनेक्टिंग रोडाच्या हाका खूब दीस ह्या रस्त्याचे म्हणजे फॉलोअप करतात। खूबशे भुरगे आमचो माजी सरपंच मनोज सालगांवकर हांगा हो रस्तो जावपाक म्हणून एनओसी दिल्ले आसा, रोहनान दिल्ली आसा, प्लस हे सूर्या साळकर अमर हे सगळे जाण म्हणजे तांची सदांच म्हाका दिसता हो इलेक्शना पयलीं जेन्ना हांव केरकारांच्या ह्या वाड्यार भोंवतालो खास करून सूर्या तेन्ना म्हाका ते सांगताले तो आसा तोंडा फुडेंच आसा दोतोर हो रस्तो जावपाक जाय। हांव सांगतालो इलेक्शन जालें जातलें। समहाव ही फायल पोरूय डिले जाली आनी तुमकां खबर आसतलें आमच्या सरकाराचें कशें आसता एस्टिमेट आमी आतां केलो आनी जर ते मार्च एंड पर्यंत जर ती फायल क्लियर जावंक ना जाल्यार परत तो एस्टिमेट रिकास्ट करचो पडटा। आनी केन्ना केन्ना अंदूय तुमकां फ्रँकली सांगूंक ह्या रस्त्या खातीर आमचो जो फंड आसलो तो सगळो युटिलायज जाल्लो। त्या दिसा सप्लिमेंटरी ग्रँट जाल्ली जी आमची असेंब्ली 2 दीस आसली आनी त्या सप्लिमेंटरी बजेटीन PWDक 150 कोटी दिले आनी त्या 150 कोटीन ही जी आता सगळी जी कामां ह्या 2 म्हयन्यांक जातली ती म्हणून ही फायल इतले दीस दवरली म्हणून असेंब्ली जावन रोखडीच क्लियर करून घेतली। हांव मिडियाक इतलेच कित्याक सांगता तर म्हजो फायलीचेर रोज नजर आसता खंय खंय फायल गेल्या खंय अडकल्या आनी खंय ती टॅक्निकली कशी पळय कशें आसा आज खंयचो ऑफिसर सायन केन्ना मारतलो तेन्ना ती टॅक्निकली फीट आसा कोणाक आपले काय जॉबाक रिस्क घेवंक नाका सो टॅक्निकली कशी बसतली केन्ना बसतली हे कळपाक जाय। सो ही फायल म्हाका कितके दीस म्हजे गाडयेन आसली फक्त ग्रँट नासलो म्हणून असेंब्ली जाली ग्रँट जाली बजेट दुसरे दिसा सायन करून रोखडीच वर्ड हे करून कामय सुरू केल्ले तुमी पळयल्ले आसात। एक्चुअली म्हाका दिसता म्हज्या सबंद मतदार सगळ्यात बरी स्मशानभूमी अडवलपाल गांवांत आसा कॉमन अशी कित्याक तुमची खूब लोकांची तुमी भाटकार आसा तुमचे जागे आसा पण तरी थोडे लोकांची जागा नसता बाबड्यांची पण स्मशानभूमी बरी आसा पण कनेक्टिंग रोड नसलो हो इश्यू आसलो आनी हो आतां कनेक्टिंग रोडूय रोखडोच जातलो हाचेर सरकारान 60 लाख सरकाराचेर मोडटा ह्याचेर कामां 77 लॅक्साचेर मोडटा। म्हजी इतकीच रिक्वेस्ट आसा सगळ्या लोकांक तुमी आतां जशें कॉपरेशन करतात जशें एनओसी दितात तुमी स्वता म्हणून लागतात तशेंच तुमी ह्याच्या फुडल्या तुमच्या कामाक लागचे। आमदार ह्या नात्यान म्हजो तुमकां सगळ्यांक सहकार्य आसतलो। आमी गेल्या वर्सा म्हाका दिसता कितकीशींच वर्सां जालीं गेल्या वर्सा जे स्मशानभुमीच्या टायमार दोतोराक जे आमचे माजी सरपंच जे आमचे मनोज आहा हेंच्यांनी दोतोराक सांगून गेल्या वर्सा सांगूनूय अशें न्हू तर आमच्या आमदारान तुमकां आतां प्रेसाक पयलीं सांगच्या पयलीं डॉक्टरान सांगलेलें की म्हाका दिसता हांवें ते दिसा सुद्दां तुमकां मिटींग सांगलेलें की चडशीं कामां जी जाल्ली आहा ती अडवलपाल गांवांत जाल्ली आनी खरंच अडवलपाल गांवाचेर दोतोराचो खूब प्रेम आहा पूण तुमी लोकांनी दोतोराचेर खरो प्रेम दवरपाक जावो। खुबशीं कामां अडचणीची आसतना सुद्दां आमचे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या सहकार्यान म्हाका दिसता दोतोरान ह्या 2.5 वर्साच्या कारकिर्दीन कितकीशीं कोट्यांची कामां केल्ली आसा आनी प्रत्येक अडवलपालूच असो न्हू 5 पंचायतीन म्युन्सिपाल्टीन कितकीशींच कामां विकासाची जाल्ली आनी विकासाक पळयत जाल्यार 40 आमदारां पैकी आमच्या आमदाराक खरेंच खूब आमच्या सरकारान तांकां भरपूर मान आसा आनी लोकां कडसून सुद्दां प्रतिसाद तांकां बरो मेळटा। लोकांक विनंती आसा की आतां जे थोडे आमचे ग्रामस्थ म्हणटाले की खंय वाड जावंक आनी कितें आसूं कामां आमचो आमदार कामां करपाक खंयच फाटी ना। पुलाच्या कामाच्या शुभारंभ करपा खातीर हांगा उपस्थित आसा। आमची स्मशानभूमी लास्ट गेल्या वर्सा बांधून पूर्ण झालेली ती आम्ही पंचायत फंडातल्यान केली आणि ती माननीय आमचे आमदार चंद्रकांतजी शेट्टे यांच्या हस्ते त्याचे लास्ट गेल्या वर्सा लोकार्पणही त्याचे झालेले आसा पण लोकांना थंय वचपाक अडचण जातली प्रॉब्लेम आसतलो रोड नसतलो त्याका लागून आम्ही आता ह्या कामाचे आता माननीय आमचे मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत तसेच आमचे माननीय आमदार चंद्रकांतजी शेट्टे यांच्या सहकार्याने आणि प्रयत्नांनी आता रस्ता आणि पुलाचे काम आता आमच्या गावात हे आता सुरू जायत आसा आणि आपण पळयता की आमच्या गावात आता अनेक रस्ते रुंदीकरण तसेच ब्रिजेस असे अनेक विविध कामं ही विकासाची कामं आता चालू आसा आणि अशीच विकासाची कामं आता पुढेही चालू असतली। आणि ह्या रोडाच्या कामात नेटान सुरू झाला बरे फास्ट काम झाला आहे आणि ह्यासाठी जे प्रयत्न आमदार महाशयांनी केल्यात त्याच्याविषयी तोड ना ह्या गावांत जी कामां चालू असतात ती अक्षरशः एकदम स्पीडीन चालू असतात। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.